हे सुरेंद्र वळवयकर आमचे पंच साखड्या गावचे यांच्यानी खूपच डेव्हलपमेंट केल्लो आसा। तेंची पंच नासतना सुद्दां तेंच्यांनी खूब कितें कितें करून आमकां गांवच्या लोकांक आमच्या खूब डेव्हलप केला आनी तांकां सारकी खुश केल्ली आसा। जर तरी पंच जावनूच तर इतलें करूंक शकता। पंच जावच्या पयलीं सुद्दां तेंच्यांनी खूब केल्ली कामां आसा। त्या खातीर हांव एक मागता हेजे कडेन सगळ्यां कडेन की तांकां भोवमतांनी निवडून हाडून तुमचो जय जयकार करचो आनी सगळे चकचकाट करून उडोवचे ZP पंचायतीक। तेज्या फाटोफाट आमचे फळदेसाय सर आसा, तेंचो इतलो आमकां पाठिंबा आसा सदीत। आजून तेंच्यांनी निवडून सुद्दां आमच्या इतलें काम तेंच्यांनी केलां की आजून इलेक्शन सुद्दां खूब दूर आसा, पूण तेंच्यांनी कामां अशीं केल्या भरमसाट तेंच्यांनी कामां करून आमकां इतलेच खूश केल्ली आहा। आनी तशेंच ते आमच्या फाटोफाट आसतले। आमच्या गावात मिटिंगी व्हडले मिटिंगी करता, व्हडले मिनिस्टर येता, एक दीस काम करता म्हणटा, तुमच्या भुरग्यांक कामाक लायतली, रस्त्याक लायटी हाडटले, रस्ते करतले, देवळां बांदतली, गटार बांदतले, अशी सदांच कामां सांगता हे मिनिस्टर। जेन्ना ते निवडून येता तेन्ना एकूय काम करूंक शकना। काम करता कितें आपल्या सोयऱ्यांची दाद्याची करता, आमची गरिबांची कोण करता? गरिबाची कामूच करिना। काम करता असो भावी राजेश फळदेसाय निवडून येवपाक उबो आसा आनी तेंच्या फाटीन आमी उबी आसा। जाल्यार ह्यो निवडून येवपाक सगळ्यांनी भोवमतान ताका निवडून हाडपाक जाय। आमच्यांनी आजून पासून निवडून येवकूच ना, निवडून येवच्या पयलीं आनी गांवान कामां केल्या, आमकां घराक सगळें काम निवडून हाडलें। आमचो ZP मेंबर सुरेंद्र वळवयकर, तशेंच आमचे तुमी जाणा आसतले आयज आमी टोकार जुंया येयल्ले आसा। हांगासरली परिस्थिती जर पळयत ह्या रोडाची जाल्यार प्रत्येक घरान म्हाका दिसता तांकां कितलेय जरी लीप करीत जाल्यार ही परिस्थिती डेली आसतली। हांगा ह्या रोडाक पळय इतले वर्सां मंत्री जावन येवन तोंड दाखयता, मंत्री जाल्या उपरांत परत 5 वर्सां मागीर नाच जाता ते। हांव सांगता आमकां जर सपोर्ट करीत जाल्यार हांव 100% पावसाच्या पयलीं हें सगळें काम करूनय तांकां हांव दितलो आनी आमकां सगळ्यांचो भरपूर प्रतिसाद आहा। तुमी पळयलो आसतलो प्रत्येक घर अशें भायर सरून लोक येता की आमी म्हणटा फक्त आमी सुरेंद्र बाबा बरोबर आसा आनी आमकां तेंचो सगळ्यांचो प्रेम पळोवन खूब आनंद जाता आनी हांव तेंची कामां जाता तितले बेगीन करून दितलो। आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ZP इलेक्शन्स आसा, सो सगळ्यां लागीं मागता भाईच्या नेतृत्वा सकयल सुरेंद्राक सगळ्यांनी भोवमतान इलेक्ट करून दिवपाचें। आमी आयज पर्यंत लोकांची उतरां आयकल्या, पूण काम करतना आमी फक्त एका मनशाक पळयलां। सो आमचो सपोर्ट जो काम करता पळय तेकाच दिवपाक जाय। आमी एज्युकेटेड म्हणटात, पण एज्युकेशन रियली मॅटर करता। एज्युकेटेड लोकांनी सुद्दां विचार करचो की पॉलिटिक्स कितले इम्पॉर्टंट आसा। लोक भायर रावतात, शिकल्या आमी म्हणटात, शिकल्या एज्युकेटेड आहा, सो पॉलिटिक्सांच्यान आमकां बाबा काय घेवपाचें ना, भायर रावपाचें, फाटीं रावपाचें, मजा पळोवपाची ना। आयज आमचो टायम आसा, आमी फुडें येवपाचें आनी आमी हेल्प करपाचें आनी आमी सपोर्ट करपाचें आमच्या नेताक की बाबा तेणें आमच्या खातीर आनीक झडचें। जर आमचो एज्युकेटेड पर्सन जर फुडें येवचो ना जाल्यार कशें जातलें? एज्युकेशन जितलें इम्पॉर्टंट आसा तशेंच आमची कामाय केल्ली जाय। मागीर गरीब आसूं श्रीमंत आसूं कोणीय आसूं, वेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स सगळ्यांनी एका जुटीन फुडें सरचें। ZP कॅन्डिडेट सपोर्टेड बाय महानायक आमचो राजेश फळदेसाय सर, तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला आनी हो कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका उबो केला तेंच्यांनी। गरिबांचो एक नेता म्हणून हांव उबो आहा हांगा, जो आमकां सदांच व्हडल्या नेत्यांनी सामकेंच अशें लॅग बिहायंड केल्या। आमचे कसलोच आमचें लक्ष म्हणटा तो मारलो ना। जो आमचो सामको गरीब लोक आसा पळय ते, गरीब म्हणजे इन सेन्स कितें, गरीब केन्ना म्हणटा आमी जेन्ना सामके जॉबलेस आहा, जेन्ना सामकेंच कोणें आमकां केअर केलें ना आजपासून, जेन्ना आमकां केन्नाच कन्सिडर केलें ना की बाबा हेंचें कितें तरी बरें करचें म्हणून, भुरग्यां खातीर हेंच्या भुरग्यां खातीर कितें करचें म्हणून। सो आयज हांव म्हाजो प्रयत्न इतकोच करतलो की म्हाजे भुरगे आजपासून जे आतां डिग्री होल्डर आहात, जे एज्युकेशन कंप्लीट केल्या, ते केन्नाच बेकार उरचे न्हू अशें म्हाजे प्रयत्न आसतले। एक तर तांकां गव्हर्मेंट जॉब्स अवेलेबल आहा जाल्यार तांकां 100% हें करतलो हांव, प्रयत्न करतलो म्हाजो की तांकां जॉब्स मेळचे म्हणून। इन केस जालें ना जाल्यार तांकां एक कॉटेज इंडस्ट्रीज लायक आमचे घरगुती कितें काम करतले ते इंडस्ट्री घालून घरान कितें म्हणटा आपले ते सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट म्हणटा ताका, घरान बसून तेंच्यांनी मशिनरी चलोवन तेंच्यांनी आपलो स्वताचो बिझनेस घरानूच करून तांकां अशे 4 पयशे घरान मेळटा तशें ती उपलब्धी हांव दितलो। आनी मेन म्हणटा ते कितें तांकां मार्गदर्शक आज पासून कोण मेळना, जे कोण मेळ्ळे ते फक्त यूज एंड थ्रो करून उडयले आमकां सगळ्यांक। अशें करून आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती सगळ्यांक सामकी अशी कुशीक काडून उडयल्ली आहा आज पासून, जे कोण आज येयल्या पळय ते। सो हांव तुमचे सगळ्यां कडेन मागता आनी एक कमिटमेंटूय करता की आमकां एक चान्स दिया, एकदांच हो बदल करून पळया। तुमी सगळे स्वताहून मायबाप जातले आमचे, तुमी स्वताच डिसायड करपाचें खंयची कामां आमची जावपाक जाय। म्हाका फक्त एक सायन मारपाक ठेवपाचो आनी तुमी स्वताच ZP मेंबर प्रत्येक जाण अशें आसतले, हे हांव तुमकां कमिटमेंट दिता।